तियात्र चालू असतानाच कला अकादमीत एसी वेंटांतल्यान उदक गळटी. पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी केली पळवणी. इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचेर सरकाराच्या कारवायेची लोकांची नजर. सरकाराक सोल्लो. कला अकादमीत रेन डान्स व्हेन्यू जाहीर करचो. विरोधकांचो तमणो. ज्युडिशियल इन्क्वायरी चार्ल्स कुरय संस्थेक घेऊन कला अकादमीचे ऑडिटाची मागणी. लोकसभा वेंचणुकेच्या 5व्या पावड्यार 61% मतदान. रायबरेली अमेठी सारखेल्या प्रतिष्ठेचे मतदारसंघ धरून 49 जाग्यां मतदान. बंगालात चढ, महाराष्ट्रात उणे. अपघातांची माळ चालू. स्कूटरीच्या सेल्फ ॲक्सिडेंटात बाणावलेचो 19 वर्षाचो सेल्सियस फर्नांडीस गेलो. उसगांव. लाकडाचे ओणके हाताळताना क्रेन कोसळून कामगार गेलो. इराणच्या अध्यक्षाचे हेलिकॉप्टर क्रॅश. अध्यक्ष रेझी. विदेश मंत्री हुसैन गेले. प्रधानमंत्री मोदी. विदेश व्यवहार मंत्री जयशंकरान उक्तायले दूख. भारतात गोंयांतूय सरकारी दुखवटो. गोंयांत मान्सूनपूर्व पावसाक नेट. 24 वरांत मुरगांव सगळ्यांत चड 2 इंच. मायज पावस. पणजे 70 पेडण्यां दिवचले वाठारांत पावसाचो नेट. येलो अलर्ट वाडयलो. कान्स फिल्म फेस्टिवलात अंदूचो पाम डॉग अवॉर्ड. एनाटॉमी ऑफ अ फॉल फिल्मांतल्या मेसी ह्या सुण्याक भारतीय मंथन चित्रपटाचे कान्सात स्क्रीनिंग. वादग्रस्त श्रेया दारगळकराक तडीपार करची. दिवचले पुलीस स्टेशनार गेल्ल्या जमावाक आमदार शेटये आनी आमदार प्रेमेन शेटाचो तेको. तिचे एनजीओची चौकशी करपाची मागणी. मडगाव दामबाबाच्या गळ्यातलो भांगराचो हार चोरपी 2-2.5 महिन्यांनी सापडलो. शिरोडेच्या विकास नायकाक धरलो. बोवाळ नाका म्हूण मार्चांतल्या चोरयेचो कमिटीन बोवाळ जावंक दिलो ना. अरविंद केजरीवाल आड दिल्ली न्यायालयात ईडीची याचिका. केजरीवालाची न्यायालयीन कस्टडी वाडोवपाची मागणी. दक्षिण भारतात बीजेपी जिखतले चडशे सीट. एनडीए 400 पार करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तायलो विश्वास. भारत सेवाश्रम संघाच्या भिक्षुकांनी ममता बॅनर्जीक धाडली कायदेशीर नोटीस. भिक्षुक वेंचणुकेक बीजेपीक मदत करता म्हण ममतान केल्लो आरोप. टीएमसीचो दलाल म्हूण काँग्रेसीचे मुखेली मल्लिकार्जुन खरगेचे पोस्टर. कोलकाता पक्ष कार्यालया भायर केले विद्रूप. अधीर रंजन चौधरी आड उलयलो म्हूण काँग्रेसवाल्यांचेच कर्म. नव्या 3 फौजदारी कायद्या आड याचिका दाखल करून घेवंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. याचिका फाटी घेवंक दिली मेकळीक. कोव्हॅक्सिन सुरक्षीत. कसलोच दुष्परिणाम ना. चुकीच्या दाव्याक लागून माफी मागची. टॉप वैजक संस्था ICMARन बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या प्रोफेसराक काढलो फाफडून. अहमदाबाद विमानतळात श्रीलंकेच्या इसिसच्या 4 दुबावित आतंकवाद्यांक अटक. गुजरात ATS पोलिसांनी केली अटक. 2014 ते 2022 मजगती आपान विदेश निधीत फॉरेक्स नेम मोडले. ईडीन घर मंत्रालयाक सांगले सुमार 7 कोटींची अफरातफर. छत्तीसगडात कबीरधामात पिकअप गाडी उमटून 18 जण सोपले. 4 जण जखमी. शेतकार शंभू रेल्वे स्टेशनावेलो धरणात 34 दिसांनी फाटी घेवपाच्या तयारेत. फुडलो निषेध बीजेपी फुडाऱ्यांच्या घराभायर. शेअर मार्केट नेगेटिव्ह उक्ते. सेन्सेक्स 149 पॉइंट नेगेटिव्ह जाल्यार निफ्टी 27 पॉइंट नेगेटिव्ह.